6 मे 1987 ह्या दिसा पार्लमेंटान मिडनायट सेशनाक आमचे आदले पंतप्रधान भारताचे सर्गेस्त राजीव गांधी एक बिल पास करता. कितें आशिल्लें हें बिल आशिल्लें द कॉन्स्टिट्यूशन 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987. हे बिल पास जाल्या उपरांत आमच्या गोंया खातीर एक नवी वाटचाल सुरू जाली. कितें आशिल्लें हें बिल आनी आयच्या ह्या कार्यावळीन तुमच्या खातीर ह्या बिला बद्दल कित्याक सांगता तें कळटलें तुमकां. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, येवकार तुमकां सगळ्यांक. एक खाशेली कार्यावळ तुमच्या खातीर हांव घेवन आयिल्लो आसा. 6 मे 1987 उल्लेख केलो, एक बिल पास जालें आनी 30 मे 1987 ह्या दिसा भारतान आनी एक स्टेट निर्माण जाली, एक राज्य निर्माण जालें. राज्य आशिल्लें गोंय आनी आयज गोंय, आमचें गोंय स्टेटहूड डे मनयता. म्हळ्यार 33 वर्सां पुराय जाली आमकां घटक राज्य मेळोन. आनी ह्या 33 वर्सांनी गोंयान खुबशी उदरगत केली. खेळा मळार, आर्थीक मळार, सामाजीक मळार सगळ्या वाटेंतल्यान गोंयान बऱ्यापैकी उदरगत केल्ली आसा. त्या खातीर ही एक खास कार्यावळ आनी आमच्या पुराय गोंयच्यान आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री धरून तशेंच बाकीच्या जायत्या मंत्र्यांचे विशीज आयज ह्या कार्यावळीन तुमकां आयकुपाक मेळटले. सगळ्यान पयलीं आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची उतरां आयकुया. घटक राज्य दिनाच्यो सगळ्या गोंयकारांक, समेस्त गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा. 1987 गोंय राज्याक घटक राज्य मेळ्ळें आनी आज 33 वर्सां पुराय जाता. आनी 33 वर्साच्या कार्यकाळांत घटक राज्य म्हणून गोंयांत वेगवेगळ्यो आर्थीक मळाचेर उदरगतीच्या दृश्टीन त्या वेळाच्या सरकारात खूब पावलां उचलल्या. आनी तेकाच लागून आज आमी भारत देशांतलें माणकुलें गोंय राज्य हें एक घटक राज्य म्हणून फुडें आयलां. आनी तें सगळें करता आसतना शैक्षणीक मळाचेर, आरोग्याच्या क्षेत्राचेर, तशेंच एग्रीकल्चर आसतलें, इंडस्ट्री आसतलें, IT आसतलें, ह्या सगळ्या क्षेत्रांत जायतीं पावलां उचलल्या. आनी आतांय बी गोंय सरकार त्याच दुसार खुबशीं पावलां ही फुडें घालीत आसा. आनी खात्री आसा की कोरोना व्हायरसाच्या ह्या कोविड-19 महामारीत सुद्दां म्हणजे गोंय राज्यान आपलो वेगळो ठसो उमटयला. सगळ्यात पयलें ग्रीन झोन जावपी किंवा कोरोना मुक्त जावपी राज्य म्हणून गोंय राज्य गणलें गेलें. हाजो आमकां सगळ्या गोंयकारांक सार्थ अभिमान आसपाक जाय. आनी खरोखरूच आतांचे घडीक गोंय राज्यान खंयसरूच कोरोना व्हायरसाचें कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना, हें आमच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाची गजाल आसा. गोंय राज्या खातीर वेगवेगळ्या वाठारांत वेगवेगळ्या वेळार वेगवेगळे पुरस्कारूय बी ल्हान राज्याच्या दृश्टीन फावो जाल्या. मागीर ते टुरिजमाच्या बाबतींत आसतले, एड्युकेशनाच्या बाबतींत आसतले किंवा स्मॉल MSMEच्या बाबतींत आसतले, आरोग्य क्षेत्राच्या मळाचेर आसतले. वेगवेगळ्या इंडिया टुडे आसत किंवा वेगवेगळ्या हांच्यांनी सर्वे करता आसतना गोंय राज्याक वेगवेगळे पुरस्कारूय फावो जाल्या. हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका खूब अभिमान आसा की सगळे गोंयकार आज बऱ्या दृश्टीन गोंय स्वयंपूर्ण जावपाच्या दृश्टीन पावलां उचलतात. आनी निश्चितच ह्या कोरोना मुक्त राज्यांत जरी कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस आसल्यो तर आमी कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना म्हणून सगळ्यांनी ह्या घटक राज्य दिनाच्या दिसा शपथबद्ध जावया. जशें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत जावपाक जाय. आनी ह्या आत्मनिर्भर भारत जातलें आसत जाल्यार गोंय स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक जाय. तुमचो सगळ्यांचो साथ म्हाका जाय गोंय स्वयंपूर्णते वाटेन वचपाक. देव बरें करूं. सर, तुमची उतरां खऱ्यांनीच मौलादीक आशिल्ली. आनी आफ्टर चीफ मिनिस्टर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची उतरां आयकले नंतर आमी वळुया आमचे डेप्युटी CM म्हळ्यार बाबू कवळेकर हांचे कडेन. तांचें कितें म्हणणें आसा ऑन दीस ओकेजन आयकुया. आयज 30 मे आयज आमकां घटक राज्य स्वतंत्र राज्य मेळ्ळ्यार आज आमकां 33 वर्सां कंप्लीट जातात आनी 34व्या वर्सा पदार्पण आमी करतात. 1987 आमकां घटक राज्य मेळ्ळें गोवा स्टेटहूड. हाज्या पयलीं आमकां युनियन टेरिटरी म्हणजे गोवा, दमन एंड दीव अशें आमगे गोवाक म्हणप जाय. आयज आमगे स्वतंत्र राज्य आसले कारणान गेली 33 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर जेन्ना स्वतंत्र राज्य जालें तेन्ना पासून आयज आमकां अनेक गोश्टी आमच्यो घडलेल्यो आसा.
पयलीं सगळ्याच हेजे खातीर आमकां दिल्ली पासून म्हणजे एक मान्यता घेवची पड, पण आयज आमकां आमच्या राज्याक ज्यो अनेक गजाली जाल्ल्यो आसात ह्या 33 वर्सां भितर आनी एक घटक राज जाले उपरांत आज आमकां स्वतंत्र असो आमचो हायकोर्ट आमकां हांगा मेळ्ळो आसा, गोवा युनिवर्सिटी आसा. आमचे कडेन आतां गेल्ल्या आमच्या आदले मुखेलमंत्र्याचो म्हाका उगडास करी दिसता, खास करून जो सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर त्यांच्या कारकिर्दी भितर आमचे भितर NIT आयिल्ली आसा. आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे सक्षम अशे कॅपेबल अशे मुख्यमंत्री आसात आनी त्यांच्या कारकिर्दी भितर सुद्दां अनेक कामाक चालना लागल्यात, जे आमकां हालींच IIT हांगा गोंयांत तेजी सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे NIT IIT अशे सगळ्यो गोश्टी आयज गोंयांत जायत गेल्ले आसा. म्हळ्यार हे 33 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर आयज अनेक गजाली घडटा आसतना हे स्वतंत्र राज असले कारणान शक्य जालें. आयज जेन्ना युनियन टेरिटरी जर आमी आसलेले जाल्यार आमकां सगळे दुसऱ्याचेर अवलंबून रावचें पडटा आसलें, पूण तें आतां आमचे कडेन ना. आयज आमकां स्वतंत्र राज मेळ्ळे कारणान आमी 30 आमदारां वयल्यान 40 आमदार जाले, जेणे करून आयज आमकां सगळे कडेन म्हणजे जिल्ला पंचायत सुद्दां आमी स्थापना जाली. अशें सगळें हें घडलें फक्त आमकां हे आयज घटक राज मेळ्ळे कारणान. तांकां घटक राज्या खातीर जे पूर्वी पासून सुरवाती पासून ते मेळप पर्यंत जेणे प्रयत्न केला तांकां ताचो उगडास आमी करपाकच जाय. जांकां तेंचें फळ जें अशें म्हणटा अशें आमी आयज गोंयची जनता गोंयची प्रजा आमी भोगता. आनी एक फावटी म्हाका म्हणून दिसता की हे घटक राज्य आयज आमकां मेळ्ळे आसात. हे 33 वर्सां जावन 34 वर्सां आयज आमी सुरवात करतात, तेजें फळ आयज सगळ्या गोंयकारांक मेळ्ळां. आनी जे हे डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर काम चालू आसा तें कंप्लीट जाले उपरांत गोंयांक आनीक एक उंचली पावंड्याचेर गोंय दिसतलें. हें काम करपा खातीर आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत सक्षम आसा आनी तेजे खाला काम करपाक आमकां एक आनंद लागता. थँक्यू सर, देव बरें करूं. तुमची उतरां खऱ्यांनीच मोलादीक आशिल्ली. स्टेटहूड घटक राज्य मेळप इतलें सादें नाशिल्लें. तें मेळोवपा खातीर जायते लिडर्सांनी खूब कामां केलीं टुवर्ड्स स्टेटहूड मेळपा खातीर आमच्या. तातूंतली एक गजाल भरपूर इम्पॉर्टंट आशिल्ली, ती म्हळ्यार गोंय जर घटक राज्य जातलें जाल्यार गोंयान पयलीं आपली राज्यभाशा कितें आसा ती थारोवप भरपूर गरजेचें आशिल्लें. जायते असफल प्रयत्न जाले आनी शेवटाक 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा गोंयची राज्यभास जी आसा ती कोंकणी म्हूण जाहीर जाली. आनी सांगिल्ल्या प्रमाणे सर्गेस्त राजीव गांधी हांच्यांनीच 30 मे 1987 ह्या वर्सा गोंय हे घटक राज्य म्हणून जाहीर केले. ह्या कामा खातीर जायते व्यक्तींनी आपले योगदान दिले. तशेंच एक व्यक्ती आसा ते म्हळ्यार लुईजीन फालेर. हांचे कडेन आमी उलोवया आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांचे विशीज आनी ह्या वेळा वयल्यो कांय गजाली. आयच्या दिसाक गोंयच्या घटक राज्याच्या दिसाक हांव सगळ्या गोंयकारांक परबी दितां. आज एक म्हत्वाचो दीस जेन्ना गोंयकारांची 2 स्वप्नां आसलीं, कोंकणी भास गोंयची राजभास करपाक आनीक गोंयकारांक घटक राज मेळोवन दिवपाक. हीं दोनूय स्वप्नां पूर्ण जावन आमकां घटक राज मेळ्ळें. आयच्या दिसाक जे 2 लिडर आमच्या देशाचे आदले दोनूय प्रधानमंत्री हांकां आमच्यान विसरूं जायना. सर्गेस्त इंदिरा गांधी आनी सर्गेस्त राजीव गांधी. म्हाका याद आहा जेन्ना हांव पयलोच आमदार जाल्लो 1980 वर्सा आमी इंदिरा गांधीक मेळोवपाक गेल्ले आनी जेन्ना तिका सांगिल्लें की गोंयकारांची ट्वीन एस्पिरेशन्स कोंकणी आनी स्टेटहूड, तिणें म्हणलें तुमी पयलीं तुमगेली राजभास थाराय, मागीर आपूण घटक राज दिता. आनी त्या प्रमाणे हांवें कांय इतिहासीक थाराव आनी बिल हाडलें. पयलीं थाराव हाडलो आमच्या काँग्रेस प्रदेश कमिटीच्या मिटिंगेन की गोंयकारांची भास कोंकणी आनी ती राजभास जावची. दुसरें थाराव हांवें हाडलो गोंयच्या विधानसभेंत आनी तो एकमतान पास जालो. ताजे उपरांत घटक राज मेळोवन दिवपाक आनीक थाराव हाडलो, तोय एकमतान पास जालो. आनी ताजे उपरांत हांवें गोवा दमन एंड दीव ऑफिशियल लँग्वेज बील हाडलें. ह्या कांय चळवळ करची पडली. आनी म्हाका याद आहा तेन्ना जेन्ना आमी राजीव गांधीच्या घरा गेले, ताका मेळ्ळे, ताणें आमकां सांगिल्लें की आपूण ट्राय करता पूण तुमच्या विधानसभेंत तें पास जावपा जाय. आनी त्या प्रमाणे तांणी केंद्र सरकाराचे होम मिनिस्टर गोंयांत हाडले बुधा सिंग आनी एक दिसाचो जेन्ना असेंब्ली हाडली, कोंकणी गोंयची राजभास केली आनी ताजे उपरांत ताणें आमकां घटक राज दिलें. हे आमचे लिडर जे आहात राजीव
राजीव गांधी जाणी आमची दोन्ही स्वप्न जी आसली ट्वीन एस्पिरेशन आमी म्हणटात कोंकणी आनी घटक राज दोन्ही पूर्ण केली आनी आयज गोंयकारांक ही संदी मेळ्ळी गोंयकारांच्या हातांत ते हक आनी दिरेक मेळ्ळे गोंयचो राजकारभार मुखार व्हरपाक तर हांव आयज गोंयकारांक परबी दिता आनी समजता की आमी जेन्ना आमचे हातांत हें राज आहा गोंय एक भांगाराचें गोंय जातलें थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं ही म्हायती खऱ्यांनीच मोलादीक आशिल्ली आनी थँक्यू व्हेरी मच मुवींग फॉरवर्ड 1961 म्हळ्यार 1961 ह्या वर्सा गोंय पोर्तुगीजां पासून मुक्त जालें आमचे भारत ताच्या पयलीं म्हळ्यार 1947 इंडिपेंडंट जाल्ले 14 वर्सां नंतर आमचें गोंय हें मुक्त जालें ताच्या नंतर खुबश्यो अडखळी आशिल्ल्यो गोंयाक परत बऱ्या तरेन बिल्ड करपाचें आशिल्लें पूण गोंय हे केंद्र शासीत प्रदेश आशिल्ले युनियन टेरिटरी आशिल्ले गोवा दमन एंड दीव आनी हाचे पयले मुख्यमंत्री जे आसा ते भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्ले आतां गोवा स्टेटहूड म्हळ्यार 1987 गोंयाक स्टेटहूड मेळ्ळो घटक राज्य मेळ्ळो पूण ताज्या मदीं आनी एक खास गजाल जाली जी भरपूर महत्वाची आजुनूय आसा आमच्या खातीर आनी आमी ते मनयतात मोठ्या प्रमाणात ती म्हळ्यार गोंय अस्मिताय दीस ओपिनियन पोल डे कितें आसा ओपिनियन पोल डेची काणी ही तुमकां सांगता थोड्या वेळान पूण ताच्या पयलीं गोवा स्टेटहूड म्हळ्यार गोंय घटक राज्य दिसाच्या निमतान आमी ही कार्यावळ मनयता आसतनाच आनी एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा सदानंद शेट टाणावरे सर तांचे कडल्यान आमी आयच्या दिसाचे परबी आयकुया आजच्या दिसा गोंय घटक राज्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता 30 मे 1987 ह्या दिसा गोंयांक एक स्वतंत्र राज्य म्हणून मान्यता मेळ्ळी गोंया भितर वेगवेगळे संघर्श जाले 1961 पोर्तुगीजां कडच्यान गोंय स्वतंत्र जालें तेच्या नंतर ओपिनियन पोल जालो गोंय संघ प्रदेश आसलो आनी स्वताचें राज्य हें 30 मे 1987 ह्या दिसा आमकां मेळ्ळें हाचो बरोचसो फायदोय आमकां जालो कारण पयलीं गोंय हें घटक राज्य नासलें संघ प्रदेश आसलो आनी त्या मुळे एखादें डिसिजन जर घेतलो आसत जाल्यार मागीर केंद्राचेर डिपेंड रावचें पडटालें हांगा स्वताची युनिवर्सिटी नासली पण घटक राज्य जाल्या नंतर गोंय युनिवर्सिटी ही वेगळी स्वताची युनिवर्सिटी जाली वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर गोंयचें उदरगत जावपाक लागली आनी एखादें डिसिजन घेतलो जाल्यार आमकां केंद्राचेर रावची गरज पडली ना आमदारांची संख्या वाडली लोकप्रतिनिधी वाडले आनी पयलीं गोवा दमण आनी दीव अशें आसल्या मुळे एखादो आमदार हो दमण दिवचोय आसतालो आनी थोडे आमदार आसताले स्वताचें सचिवालय अशी प्रशस्त अशी असेंब्ली उबी जाली आनी खऱ्या अर्थान ह्या गोंयची उदरगत त्या वेळचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या नेतृत्वाचेर ह्या गोंयची उदरगत जावपाक सुरवात जाली आज गोंय स्टेटहूड डेच्या निमित्तान हांव सगळ्या गोंयकारांक आनी ज्या लोकांनी हे गोवा स्टेटहूड जावपा लागून प्रयत्न केल्लो लोकप्रतिनिधी आसत लोक आसत कारण तेंचे त्या वेळाचे हे जे सुरवात जी आसा गोवा स्टेटहूड मेळोवपाक लागून ती आमी विसरपाक जायना ताका लागून ह्या सगळ्यांक आज हांव नमन करतां आनी गोंयकारांक सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दितां थँक्यू व्हेरी मच सर आनी तुमकांय बीन गोंय घटक राज्य दिसाची उन्ननीत परबी गोवा स्टेटहूड डे आमी मनयतात आनी एका दिसाची याद करप भरपूर गरजेचें आसा जे हांवें थोड्या वेळा पयलीं तुमकां सांगलें तो म्हळ्यार ओपिनियन पोल डे अस्मिताय दीस कित्या खातीर तें बीन सांगता तुमकां कारण आयच्या दिसा कडेन कितें संबंद आसा हें तुमकां कळटलें आमी आयज जर स्टेटहूड डे मनयता घटक राज्य दीस मनयता जाल्यार अस्मिताय दीस इम्पॉर्टंट तितलोच आसा 61 जेन्ना गोंय मुक्त जालें ताच्या नंतर आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ली आनी मागीर एक बोवाळ जालो की गोंय महाराष्ट्रान विलीन करप की ना ताच्या खातीर खुबशीं कारणां आशिल्लीं की थोडे जाण म्हणटाले की गोंय महाराष्ट्रान विलीन करप थोडे जाण म्हणटाले की नाका बट फायनली 16 जानेवारी 1967 16 जानेर 1967 ह्या वर्सा एकमेव भारतांतलो ओपिनियन पोल जालो आनी लोकां कडेन डायरेक्ट वचून विचारलें की तुमकां कितें जाय अशें आनीक भारतान खंयसरूच जावंक ना पयले फावट आनी एकमेव अजून पर्यंत जो गोंयान जालो आनी निश्चितच तेदे वेळार गोंयच्या लोकांनी निर्णय घेतलो मेजॉरिटी गोंयच्या लोकांनी निर्णय घेतलो की आमकां गोंय हे महाराष्ट्रान विलीन करचें ना म्हूण पूण त्या वेळार परत एक फावट गोंय युनियन टेरिटरी म्हणून उरलें म्हळ्यार केंद्र शासीत प्रदेश उरले आनी मागीर चळवळ सुरू जाली ती गोंय स्टेटहूड म्हळ्यार गोवा घटक राज्य मेळोवपाचें गोंय घटक राज्याच्या दिसाची सगळे समेस्त गोंयकारांक
उर्बे परबीं 33 वर्सां पयलीं गोंय घटक राज्य म्हणून जालें. आमची आवयभास कोंकणी आनी एक युनियन टेरिटरी नासतना गोंयचें राज्य गोंयांतल्यान जावचें ह्या उद्देशान जे गोंयकारान 33 वर्सां पयलीं सॅक्रिफायस करून जो एक लढो चलयल्लो त्या सगळे गोंयकारांक आज आमी नमन करुया आनी तांकां एक सलाम मारया. हें जें गोंय घटक राज्य जें गोंयाक मेळ्ळें आनी जें गोंय गोंयंतल्यान चलूंक जाय आशिल्लें हें गोंयान आमी खूब वयर सकयल पळयल्या. 33 वर्सां एक रोलर कोस्टर रायड कशी आशिल्ली खूब आमी पळयलें. थँक्यू व्हेरी मच सर. देव बरें करूं फॉर युअर विशीज. सदांच हांव युवापंथी ह्या प्रोग्रामान भुरग्यांक प्रश्न विचारता, म्हणजे खुबश्या फावटी हो प्रश्न विचारता की गोंय राज्याचो गोवा स्टेटीचो पयलो मुख्यमंत्री कोण. आनी भुरगे कन्फ्यूज जाता की गोवा दमन एंड दीव काय गोंय राज्याचो. थ्रू खूब कन्फ्युजन मातशें जाता हें खुबश्या फावटी कन्फ्युजन. वदर जशें तुमकां सांगलें की गोवा दमन एंड दीव हाजे पयले जे मुख्यमंत्री आशिल्ले ते भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्ले. आनी आफ्टर स्टेटहूड म्हळ्यार घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत 1987 ह्या वर्साचे पयले मुख्यमंत्री जे आशिल्ले आमचे ते आसा प्रताप सिंग राणे सर. हय, हो प्रश्न खुबश्या फावटी हांवें विचारला आनी हाजी जायत्या जाणांनी अचूक जापूय बीन दिल्या. एंड आफ्टर दॅट आमी जेन्ना घटक राज्य जालो ताच्या नंतर ते आज पर्यंत 33 वर्सां पुराय जाली. आनी ह्या निमतान एक खाशेली कार्यावळ आमचे गोंयभरचे अशे व्यक्ती जांच्यांनी ह्या घटक राज्या खातीरूय काम केलां, तशेंच आयज आमचे गोंयचे कांय MLAs तांचे कडल्यान आमी विशीज घेता, आमच्या गोंयच्या बद्दल जाणा जावन घेता. फुडल्या सुवातेर मयेचे आमदार प्रवीण झांटी हांचे कडेन उलोवया. सर, वेलकम टू द शो. आयज 33व्या गोवा राज्य दिनाच्या निमित्तान म्हज्या गोंयच्या सगळ्या भावांक आनी भयण्यांक हुनुनी परबी दिवंक सोदता. आयज जे गोवा राज्याक जे स्टेटहूड मेळ्ळें तेन्ना पासून गोंया भितर खुबशी उदरगत जाली. तुमी आयज कितलेशे ब्रिजीस म्हणा, कितले तुमचे फॅक्टरीज म्हणा, कितले रस्ते म्हणा, इलेक्ट्रिसिटी पावरची जे रिक्वायरमेंट आशिल्ली, उदकाच्यो ज्यो सर्विसीस आशिल्ल्यो त्यो PWDचे जितके उदकाचे तुमकां तितल्यो हावस टू हावस सर्विसीस म्हणा, आयज ट्रान्सपोर्ट म्हणा, एविएशन म्हणा, हे प्रत्येक सेक्टरा भितर गोंयची उदरगत जाल्ली आसा. आनी आयज गोवा स्टेटहूड जाल्या कारणान आमच्या लोकांक, आमच्या सगळ्या भावा भयण्यांक आज खूब हाजो फायदो जाल्लो आसा. हांव ह्या आयच्या दिसाच्यो सगळ्यात बेस्ट विशीस दिता. आनी आतां COVID-19चे जे प्रॉब्लेम आसा ह्या प्रॉब्लेमाक सगळ्यां कडेन हांव एक्सपेक्ट करता आनी तांकां रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी आपल्या घरा रावचे आनी सेफ रावचे. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. एंड एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, ती म्हळ्यार आमी इतले दीस मनयतात न्ही, म्हळ्यार लिबरेशन डे मनयतात, परत अस्मिताय दीस मनयतात, गोवा स्टेटहूड डे मनयता, किंवा भारताचे इंडिपेंडन्स डे मनयता आमी, तशेंच आनीक जायते दीस आमच्या ह्या देशा खातीर, आमच्या ह्या गोंया खातीर आमी मनयतात. पूण एक गजाल आमी लक्षांत सद्या घेवपाक जाय की तितली जिम्मेदारी आमचेरूय आसा एज अ सिटीजन ऑफ गोवा, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, की आमी आमच्या ह्या सोसायटीन बऱ्या तरेन वागप, बऱ्या तरेन बिहेव करप हें भरपूर गरजेचें आसा. पुराय विश्व, भारत, गोवा सगळेच जाण कोरोना महामारी कडेन सद्या झगडटा. आनी ह्या वेळार एक जिम्मेदारी आसता की आमचें राज्य किंवा आमचो देश कशा तरेंतल्यान हातूंत भायर सरपाक शकता. तेदे वेळार आमी खूब जिम्मेदारीन वागपाक जाय आनी हाजी जाणीव आमकां आसपाक जाय की आमी जें कितें करता ताका दुसऱ्याक त्रास जावपाक जायना. आनी त्याच वाटचालीन सद्या आमी आसात. म्हाका खबर आसा तुमी सगळे जाण जिम्मेदार व्यक्ती आसात, तुमी जिम्मेदारीन काम करतात. आनी ह्या वेळार आमी सगळ्यांक म्हणपाक सोदता की बी सेफ. आनी आमी व्हडा उमेदीन घरा कडेन रावून सुद्दां गोंय घटक राज्य दीस मनोवपाक शकता. सो तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट हुनुनीत परबी दिता आसतनाच फुडल्या सुवातेर आमचे बरोबर आसा कुंदा चोडणकर, हांचे कडल्यानूय आमी विशेश आयकया. आयज आमचे गोंय राज्याची स्टेटहूड दीस आनी ह्या दिसा निमतान समेस्त गोंयकारांक हांव आयच्या दिसाची उनुनीत परबी दिता. आमकां खबर आसा की आमचे गोंय 19 डिसेंबर 1961 लिबरेट जाल्लें आनी त्याच्या नंतर 30 मे 1987 सालान आमकां हो स्टेटहूड मेळ्ळो आसा. आनी म्हाका दिसता त्याच्या नंतर समेस्त गोंयकार आमी हो स्टेट
आमी हो दीस मनयतात आनी आमकां खबर आसपाक जाय की ह्या दिसा निमतान आमकां जी कितें स्वातंत्र्य मेळटा आमच्या स्टेटीक हें आमकां मेळिल्लेंच आसात आनी म्हणून आमी गोंय राखपाक जाय सगळ्यांनी निमाण्या हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की आयच्या ह्या कोवीड जे परिस्थिती आमचेर सगळ्यांचेर उद्भवल्ली आसात हेच्या खातीर समस्त गोंयकारां कडेन एक विनंती आसा की सगळ्यांनी आपापल्या घरा रावचें स्वस्थ रावचें. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं मॅम. फुडल्या सुवातेर आमच्या बरोबर अशे एक व्यक्ती आसा जांच्यांनी गोंय सरकारा बरोबर काम केलां. एल्वीस गोम सर आमच्या बरोबर आसा. सर वेलकम टू द शो आनी तांचे विशीज आमी आयकुया. स्टेटहूड डे जो आसा ताचे आमी पयली सुवातेर लोकांक ग्रीट करतात बट एट द सेम टायम हांगा खरें म्हणजे एक इंडिपेंडंट स्टेट अशें आमकां दिसना. टेक द एग्जांपल ऑफ केरला, हाव दे हॅव हँडल दीस कोवीड क्रायसीस. एमएचए सर्क्युलर कितलेच काडले बट दे हॅव गॉन द वे दे वॉन्ट. their local condition, what suits their people best, and they have served their people. त्या भाशेन जर एक ह्या लोकांनी जर एक केल्लें जाल्यार एक स्टेटहूड डे मनोवपाक बरें दिसपाचें. नेवरदलेस ग्रिटिंग्स ऑफ द स्टेटहूड डे. थँक्यू व्हेरी मच सर. म्हाका दिसता तुमी सगळे जाण बऱ्या तरेन घरा कडेन आयचो दीस मनयता आसतलो. लक्षांत दवरात 30 मे 1987 ह्या वर्सा आमकां घटक राज्य म्हणून जाहीर केले आनी तेदे वेळार आमच्या भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी हांच्यांनी खुबशी शुभेच्छाय दिल्ली आमकां आनी आमी आमचें गोंय आयज मोठ्या प्रमाणान विकसीत केल्लें आसा. हाज्या खातीर तुमकां सगळ्यांक तुमचो सगळ्यांचो हातभार हातूर आसा. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक सलाम करपाक सोदता आयच्या ह्या दिसा निमतान. आनी फुडल्या सुवातेर आमच्या बरोबर आसा आनी एक अशे व्यक्ती जे समाजा खातीर समाजान सद्या काम करतात ते म्हळ्यार गिरीश चोडणकर. बाब, वेलकम टू द शो. सर, तुमचे विशीज आमच्या ह्या कार्यावळीन आयच्या. गोवा स्टेटहूड डेच्या दिसाक तमाम गोंयकारांक हांव ह्या वेळार परबी दिता आनीक ह्या स्टेटहूड दिसाक आमकां हो दीस फावो केलो म्हणून आदले पंतप्रधान श्री राजीव गांधी हांचे गोंयच्या लोकांचे वतीन उपकार मनयता. गोवा स्टेटहूड जावन आमी जायते अचीव केले. गोंय शिवसेनेच्या वतीन हांव गोवा राज्य प्रमुख जितेश कामत सगळ्या गोंयकारांक गोवा घटक राज्य दिनाची परबी दिता. घटक राज्य दिन आमकां मेळिल्लो की आमी गोंयची आमची जी आयडेंटिटी आसा, अस्मिता आसा ती राखपाक आनी म्हाका दिसता बेगीनूच ह्या स्वप्न साकार जातलें. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. एंड दॅट्स इट. आयचे ह्या कार्यावळीन इतल्योच विशीज तुमच्या खातीर आशिल्ल्यो आनी जर तुमकां कितेंय सांगपाक जाय जाल्यार आमची फेसबूक पेजीचेर वचून आमकां मेसेज करपाक शकता किंवा आयच्या दिसा बद्दल जर आनीक कितें म्हायती जर आमी चुकले आनी ती तुका जर आमकां कळोवपाक जाय जाल्यार प्लीज तुमचे कडेन जी म्हायती आसा ती आमचे कडेन पावयात. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. पळयत रावत प्रुडंट. एंड परत एक फावट तुमकां 34व्या गोंय घटक राज्य दिसाची उनोनीत परबी. देव बरें करूं. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.